ॲडव्होकेट नितीश नाईक स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी आमचे आदले आयदनचे आमदार श्री ब्रेंट इतलो आमकां तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमचे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जो आमकां एक उलो दिलो की आमी खंयच्या पद्दतीन येणारी फुडली वाटचाल करपा जाय आणि तेतून काही गोष्टीचेर आमी निर्बंध करून घेवंक जाय, पण तशें खंयच म्हणून ना तें बंद करया म्हणून. आणि आम्ही पळयला की गोंयची काँग्रेसची लिडरशीप आसत, इतर पक्षाचे लोक असत, त्याचा खंय रॉंग नरेशन करतात आणि एक नरेटिव्ह सेट करतात. ह्या खातीर आम्ही हांगा तुमच्या मुखार आसात. हांव विनंती करता आमचे स्पोक्सपर्सन ॲडव्होकेट नितीश नाईक यांच्या लागीं की तेंच्यांनी फुडलें उलोवप करचें. फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. आजची पत्रकार परिषद खूप महत्वाची आहे, कारण मुद्दो महत्वाचो आसा. मुद्दो नॅशनल इंटरेस्टाचो आसा आणि नॅशनल इंटरेस्टाच्या मुद्द्याचेर जेन्ना ऑपोजिशन पार्टी राजकारण करता तेन्ना ते एक्सपोज करपाची गरज आसा. सांगपाचें म्हणल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी नॅशनल इंटरेस्टान आणि इकॉनॉमिक सेल्फ रिलायन्साच्या दृश्टींतल्यान एक लोकांमुखार विचार दवरले आणि एक उलो मारलो. तो उलो देशवासियांक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान देशाची अर्थव्यवस्था आणि मजबूत करपा खातीर मारलो. आणि हो जो उलो आशिल्लो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, that is to conserve the foreign exchange reserves of the country, to strengthen the economy. आता बारीक जर पळयत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची अपील जी आशिल्ली ती अपील कितें म्हूण आशिल्ली देशवासियांक. Amongst other things, Honorable Prime Minister said to avoid gold purchase. He said to prioritize work from home wherever possible. He said to use public transport and to cut fuel consumption. Avoid foreign travel. Encourage vocal for local. And some other things. आता महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार हो जो उलो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान मारला देशवासियांक, तो खंयच्या फाटभुंयेचेर मारला. लेट अस सी. क्रूड ऑयल प्राइसेस जे आसा ते आयच्या दिसा दे आर ट्रेडिंग एट ओवर $100 a barrel. If I can take you a little in history, at the end of last month, crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel. We know what is happening in West Asia. We know what is the war situation there. Iran, Israel, and the situation there. We know what is happening in vis-a-vis US, vis-a-vis Russia and Ukraine. We know what is the international situation vis-a-vis these happenings world over. अशें आसतना महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या इफेक्टिव्ह प्रो पीपल गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच तरेची एसेन्शियल कमोडिटींची शॉर्टेज जाल्ली ना. LPG is available to all. Petrol and diesel is available to all. And the central government, state government of Goa, central ministries, various ministries which are concerned with departments concerned, departments which are concerned with fuel, LPG, and all other aspects of this particular subject, all of them are working in a way to ensure that no citizen of India is put in trouble or problem. So essential commodities also जो supply आसा तो continuous आसा, तो uninterrupted आसा. आणि तुम्ही जर पळयत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्याक, जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्याक सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला. पण अशें आसतना थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज, काँग्रेस आसत
आणि बाकीचे थोड्यो पार्टीज आसात, they are playing politics on this issue. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. हाच्या पयलीं जे पंतप्रधान आशिल्ले तांणी अशे उलो प्रिकॉशनरी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रिकॉशन मारिल्ले आसा. तातूंत भितर नेहरूजी तातूंत भितर मिसेस गांधी तांणी हे उलो मारिल्ले आसा. आदले पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी अशे उलो मारिल्ले आसा ते जेन्ना सत्तेन आशिल्ले तेन्ना. इनफॅक्ट तुमकां हांव एकूच गोष्ट दाखोवंक सोदतां. I'll just play you a video of Dr. Manmohan Singh when he was in office. Crude oil import and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore export. Taken together, these factors have made our current economic deficit unsustainable long term. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for coal, compromise in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. So I'm trying to show to you, Honorable Prime Minister, then Prime Minister has said the same. तसोच उलो मारिल्लो आसा, पण तेन्ना कसले गैर नाशिल्ले आणि काय नाशिल्ले. तांणी जी परिस्थिती केल्ली, जे करंट अकाउंट डेफिसिट क्रायसिसात देश ढुकलून उडयल्लो, तातूंतल्यान तांणी हो स्टेटमेंट केल्लो. तेन्नाचे अर्थमंत्री पी चिदंबरम, हांव 2013तले दाखयता तुमकां. 2013 पी चिदंबरमान कितें म्हणिल्लें तें आयका. This is the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports in the country. That's a big change. The situation becomes complicated. Please. Okay, so this is specifically speaking, Honorable then Finance Minister P. Chidambaram said this, which has been published. I'm showing you national dailies of 14th of June 2013, where he has said, please don't buy gold. I am showing to you, also I have shown what then Prime Minister Dr. Singh said in this situation. म्हणजे खंयच्या सिच्युएशनात जेन्ना तांणी स्वतः देशाची इकॉनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट क्रायसिसान दुखलेली, तेन्ना खंयचे गैर नाशिल्ले. तेन्ना इंटरनॅशनल सिच्युएशनात कसले प्रॉब्लेम नाशिल्ले जे आज आसा ते. आता अशें आसतना युपीए गव्हर्नमेंट असताना आमच्या देशाची इकॉनॉमी फ्रेजाईल 5 काउंट जाताली. ती आज इकॉनॉमी जी फ्रेजाईल 5 काउंट जाताली 2014 म्हणसर, जेन्ना ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर मोदीजी देशाचे प्राईम मिनिस्टर जाले, तेन्नाच्यान जी गती इकॉनॉमीक मेळ्ळी टुवर्ड्स इम्प्रुव्हमेंट अँड ग्रोथ, ती आज आमी 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी जावपाच्या वाटेर आसा. वी आर प्रेझेंटली द फास्टेस्ट ग्रोईंग मेजर इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. सांगपाचें म्हणल्यार आनी एक गोष्ट सांगन दिसता. हांव तुमकां 2014 हिंदुस्तान टाइम्स दाखयता. 2014 3 January 2014, where Honorable Prime Minister has accepted the failure to check unemployment and inflation. I am quoting what then Prime Minister Dr. Singh said. I am concerned that we have not been successful as we need to be in generating employment in the manufacturing sector. This is an aspect of performance which we are working hard to correct. He has admitted that they have failed. I am showing to you Press Trust of India news report of 20th of January 2013, PTI report, in which handling inflation UPA shortcoming Prime Minister Dr. Manmohan Singh. So जेन्ना UPA सरकार असताना डॉक्टर सिंगान चिदंबरमान स्वतः हे स्टेटमेंट केल्ले आसा, आणि आयचे परिस्थिती एप्रिशिएट करनासतना क्रिटिसाइज करता, ताजो आमी
जे काँग्रेस पार्टी आज उलयता ताचो निषेध करता. आयची परिस्थिती सांगपाची म्हणल्यार फॉर फायनान्शियल इयर 25-26 the GDP growth is at 8.2%. 25-26 GDP is at 8.2% with a full year projection settling around 7.3 to 7.4%. These are figures in the domain. Budget of 26-27, if you analyze and if you get the figures, you will see that our capital expenditure is at 12 lakh crore. Our capital expenditure for 26-27 is at 12 lakh crore. Capital expenditure in 2014-2015, when Dr. Singh demitted office, was at 2 lakh crore. So I am trying to show to you the figures which are already in public domain, which show our economy is resilient, our economy is strong. In spite of these global challenges, Prime Minister Modi has worked very hard, his central government has worked very hard, our ministers have worked very hard to ensure that the economy is strong, no people are put to difficulty, essential supplies are available for all, there is no shortage. आणि अशें असताना काँग्रेस ज्यो ह्यो गोष्टी क्रिटिसाइज करपा खातीर उलयता त्यो बेसलेस गोष्टी आसा आणि राजकारण करपाचे काँग्रेस पक्षान नॅशनल इंटरेस्टाच्या संदर्भात तरी सोडून दिवचे. कित्याक पीपल कॅन सी थ्रू. पीपल हॅव पुट काँग्रेस आउट. Yet Congress is not understanding it. I am showing you facts and figures. These facts and figures are in public domain. So अशें असताना आमचे एकूच भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणे आसा की काँग्रेस पक्षान आणि हेर ऑपोजिशन पार्टीनी नॅशनल इंटरेस्टाच्या हातून जो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी उलो मारला ताचे अर्थहीन क्रिटिसिझम करचो न्ही आणि ताचेर राजकारण करचें. सो नॅशनल इंटरेस्टाचो संदर्भ आसा, नॅशनल इंटरेस्टाचो विशय आसा आणि हाचे सिरियसनेस आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा प्रायम मिनिस्टर मोदीजींचो उलो पाळपाक. म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची आशिल्ली. नॅशनलाचेरूय आमचे नेतृत्वान हाचेर उलयल्ले आसा, स्टेट लेवलाचेरूय आमी हें मांडटा आणि आतां मागता आमचे सिनियर लीडर ग्लेन बाब तिकलो हांणी तुमकां संबोधीत करचें. In fact, आमचो बाब यतीश, एडवोकेट यतीश already माहिती दिली आसा and made it very clear with our honorable Prime Minister Narendra Modi ji how economic is growing and has kept everything under control. In all respects, तशेंच आमच्या गोंयान Goa State today honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. If you go to see today, having all this West Asia, everyone knows what is going on. The war that is going on among America, Iran, and so much of difficulties that is being created for the other countries. But yet, our Prime Minister Narendra Modi ji and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has kept everything under control in the state of Goa. When I talk about state today, the prices of petrol, diesel are as it is. LPG, domestic, everyone is being given the domestic supplies properly without any difficulty, and the price increase is not there at all. It's kept under control. Even commercial cylinders, it's restricted, but a total check has been kept by the department. Even essential commodities, all kept in place in check as far as the price are concerned. If I would like to mention that about a month back, even in America, they came on, one lady came there and started saying petrol prices have gone up like anything to 25%. Even the normal essential commodities like sugar, butter, everything has gone up, and all the other countries. But yet, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has kept everything in place, having a population of 140 crores. So that speaks volumes today that our country is way ahead, and our Prime Minister is doing a very fantastic job, taking care of each and every citizen, and that is what today the party which has been talking this, they should politicize or the Rashtrakuta, they should understand
what they have done and what is made India today under very powerful leadership and with Dr. Brahmadya, they are far better than everything. And so far, having a leader like this, we are all blessed, and each and every citizen, even God, should understand that Bharatiya Janata Party is doing a fantastic job, and it will continue to do so. That's all I would like to say. प्रेस कॉन्फरन्स सोंपोवचे पयलीं आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता कोविड-19 जेन्ना जाल्लें त्या वेळाचेर देशाची परिस्थिती कशी आसली. विभिन्न देशांनी अनेक लोक मरताले, पूण आमची लिडरशीप यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. आणि आम्ही त्या वेळाचेर जे इंजेक्शन्स तयार केले, वॅक्सिन तयार केले, वर्ल्डाक दिले, म्हणून आयज आम्ही सगळे आसा. आमच्या नेतृत्वाचेर आमकां विश्वास आसा आणि देशवासियांक विश्वास आसा. आमकां लक्षात येता की 14 देशांनी आयज वर्क फ्रॉम होमची अपील केल्या. 8 देशांनी एअर कंडिशनर्स कंट्रोल करा म्हणटा. त्याच बरोबर 82 देशांनी ऑइल रिझर्व्ह कंट्रोल करचे म्हणून अपील केला. जाल्यार आमच्या देशान जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री सांगता की आम्ही हेजेर खंय तरी आम्ही विचार करचो म्हणून, जाल्यार कितें आता काय अपेक्षा ना. आमच्या मदीं एडवोकेट यतीश नाईक, आमचे माजी आमदार ब्लँक तितलोन हे सगळे उलयल्ले आसा. आम्ही सगळ्यांनी अपील करता सगळ्या जनतेक गोंयच्या आणि देशाच्या की आम्ही सगळ्यांनी हेजेर विचार करचो. आमचो देश खंयच फाटी ना, फुडें वयता. आमचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी आणि दोतोर प्रमोद सावंत गोंयान. या खातीर तुम्ही सगळे आयले, तुमचे धन्यवाद. कितें प्रश्न असला जाल्यार तुम्ही विचारचे. माझा एक प्रश्न असा, मोदीजीन सांगले की फॉरेन ट्रॅव्हल्स करू नाका, तो खूप दवर सध्या तरी जोपर्यंत हे इराणाचे चलता. पूण गोंयान एक व्हडले डेलिगेशन फॉरेनान गेला. म्हणजे कडेन थोडे स्टॅटिस्टिक्स आसा ते वाचता. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे 10 लोकांचे गेला. मोदीजीन अपील केल्या नंतर 9 तारखेक एमडी आणि एक स्टाफ गेला. काल 4 जण गेले, 16 तारखेक आणि 4 जण होते. अशें करून 10 जण येशीचे सगळे कान्स फिल्म फेस्टिवलाक गेले. They have also taken a long route because of this war. The routes have changed. So they have taken a Goa, Doha, Spain आणि पॅरिस असे लॉंग रूट घेऊन. तेन्ना अशा परिस्थितीत हे कॅन्सल करून जाताले. अशा परिस्थितीत कित्याक करूं ना गोंयांत? Your question suggests to me that they have gone for an official purpose. Having said that, Honorable Chief Minister is the person who will be in the complete know of all this. Having said that, your question itself suggests that they have perhaps gone for official purpose, as I said earlier. So I wouldn't, because I am not aware of these facts as you would. But if it is so, as you say, then I am very sure that Honorable Chief Minister is seized of the matter, and whatever it is, Honorable Chief Minister has decided accordingly. यतीश बाब काँग्रेस म्हणटा पयलींच 2 महिने पयलीं राहुल गांधी हे अनाउन्स केल्ले, जाल्यार तेचेर कित्याक तुमी एक्ट जावंक ना, आतां कित्याक एक्ट जाले, हो प्रश्न. See, listen here. Governments, when in power, when the party was in power, they pushed the country towards a current account deficit crisis, where your capital expenditure was 2 lakh crore. Okay, and you are at a situation where the GDP has crossed 8.2%. You are at a capital expenditure of 12 lakh crore, and you are in a situation where you see now what is happening in the world. Mr. Gandhi, what he talks, I doubt if he himself understands. Okay, so what Honorable Prime Minister has said is crystal clear in view of what is happening, facts and figures in public domain. We have tried to put forth. And what Honorable Prime Minister has said is in national interest. That is what I am saying. This press conference is on a subject of national interest. And why are we necessitated for this press conference? Is when the Honorable Prime Minister makes a call which every citizen understands and appreciates and wants to abide by that call. Opposition, Congress party there, trying to make some unfounded allegations, calls for a response from our side, and therefore we are responding to it. कित्याक काँग्रेस पार्टी कोण सिरियसली घेना हाजेर आनी खंयच्याच गोष्टी. यतीश बाब, प्रायम मिनिस्टर स्वतः 15 तारखेच्यान 5 देशाच्या टुराचेर वयता. प्रायम मिनिस्टर बाकीच्यांक अपील करता की तुम्ही खंयचे भायले टूर करू नाका, म्हणजे लोकांनी भायले टूर करपाचे ना. प्रायम मिनिस्टर आणि गव्हर्नमेंटातले सगळे लोक टूर करतले असो तेजो अर्थ. I will tell you. You know,
when there is an official discharge of duty at that level, there are several considerations. And I have seen some itinerary that has come in press, sections of the press. That visit has got a numerous agenda items, including inking of some very important national interest aspects. Aspects of trade, aspects of commerce. So we have to be, understanding what is the situation in terms of what the Prime Minister has said and what is the visit about. So that is very important. ना ते टर्म्स मातशे आमकां सांग न्हू त्यो प्रायम मिनिस्टराचे It टर्म्स is लोकांचे you yourself have put it out in public domain. Just type it out. It is coming on national dailies. I'm sure there are many national dailies. Please share it. I read it in national dailies. He's going to Norway, he's going to Sweden, he's going to UAE, he's going here, some 4 or 5 countries. As the schedule has been reflected in sections of the press. And they are all very strategic visits. And the itinerary is out. We can all read it on sections of the press which you yourself have bought. I'm sure that you all have read it. यतीश बाब, प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला पळय, गोल्ड घेवं नाकात आनी फॉरेन टूर करूं नाकात, पेट्रोल वापरूं नाकात म्हूण चड, हो ताजेच पैकी उलो आसा की ज्या कोविडा वेळार थाली बजाव ताली बजाव म्हणलें, घंटा बजाव म्हणलेले पळय ते प्रमाणे आसा. I will tell you. Let us not make unnecessary statements at this important juncture. ना तशेंच When it भशेन is a आसा. matter of national interest, see, I read to you what is the situation in the world. You know very well what is the situation in West Asia. You know what is the situation in the Strait of Hormuz. You know how India's external affairs ministry, home ministry, our various agencies and arms of the government are working to ensure that the constant supply of essential items which come like crude oil and gas and all is maintained. We are all aware about it. Because you on the national television, you on the international television, and you see it. You yourself in the section of press carry it. So having said that, Russia and Ukraine is in a war for how many, perhaps months together or maybe over years. So in this situation, you have war on this side, you have trouble on this side, and the country, India, is going ahead in terms of strengthening its economy. And this is a call by the Honorable Prime Minister towards ensuring that everybody abides by the call towards self-reliance in the economy. See the situation that we are in. As I told you, we were at a 52-week high of crude oil at $126 a barrel last month. Prices of petrol have increased? No. Everything has got an approach of pro-people governance. And that is what you can see. So I think it is very important to understand देशान जे नेतृत्व आसा ते कशा तरेन प्रो पीपल काम करता, कशा तरेन प्रो पीपल अजेंडा फुडें व्हरता, कशा तरेन आमची अर्थव्यवस्था बळकट करता, ह्या गोष्टीन आमी मातशे बारीकसाणेन पळोवपाक जाय आनी प्रायम मिनिस्टरच्या उल्याक सपोर्ट करता. एक स्टेटमेंट मोदीचे आसा, अपील आसा, एक अपील आसा की जे इडेबल ऑयल आसा, इडेबल ऑयल तेल आसा ते बंद. दुसऱ्या सायडीक 10 वर्सांच्यान मोदी म्हणटा की सेल्फ रिलायंट मेक इन इंडिया करा. सो ह्या 10 वर्सां भितर जे इंडियन ऑयल प्रोड्यूस जाता तांकां वयर काडून पावले ना कशें? No, I don't agree with you. I'll tell you why. I'll tell you why. Whatever comes from outside, ताजेर खंय तरी बंद कर म्हणून तुम्ही करा. Try to avoid. Why? Because Modi ji wants to strengthen our economy. I'll give you an example. Under Dr. Sawant, for the first time, you have an agriculture policy for the state. It is in what direction? It is in the direction of self-reliance. You check the figures of horticulture produce, you check the figures of vegetable produce, you check the figures of marigold produce, rosa. We have reached high degree of productivity. Why? Because of our agriculture department is working accordingly. स्वयंपूर्ण जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचो मंत्र आसा त्या मंत्राच्या वरवीं काम चालू आसा, ताचे रिझल्ट दिश्टी पडटा. आणि हे फिगर्स पब्लिक डोमेनान आसा, तुम्हीच हाडल्या.
मॅरीगोल्ड प्रोडक्शनाचेर आमी भायल्या हाचेर अवलंबून ना. आमी भाज्जे खातीर आतां सेल्फ रिलायंट जावपाच्या वाटेर आसा. आमचे बाकीचे कितलेशेच उत्पादन हॉर्टिकल्चराचे वाडिल्ले आसा. हे सगळे तुम्हीच हाडिल्ले आसा. कशें जालें? मुख्यमंत्र्याच्या कार्यातल्यान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या कार्यातल्यान, राज्य सरकाराच्या कार्यातल्यान, नॅशनल सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या कार्यातल्यान, पालवांतल्यान हे सगळे साध्य जाता न्ही. सो एडिबल ऑयल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. त्या संदर्भात राज्य सरकाराची पावलां मारप चालूच आसा. सो जो उलो आसा तो इंटरनॅशनल सिच्युएशनाच्या संदर्भात. म्हणजे प्रश्न तोच आसा की इम्पोर्ट करपाचें बंद करा, कारण बंद म्हणू ना. कमी करा म्हणटा. पूण अजून पर्यंत इंडियान इतली प्रोडक्टिविटी जायना इंडियन ऑयलाची की ती कमी करची पडटा. सो तेका इम्पोर्ट अंडर प्रायम करपाक मिनिस्टर मोदी, तेन्ना इतले एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा आनी इतले under Prime Minister Modi ji, under Dr. Sawant, I have tried to tell you what you yourself have got on record in your press. I am giving you an example of Goa. आमची एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाढता. एग्रीकल्चराच्या धोरण आहे ना, एग्रीकल्चराच्या धोरणा अंतर्गत बजेटात जर पळयत जाल्यार फंड एलोकेशन दिला पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाक. एग्रीकल्चर पॉलिसी, अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी जी रियलाइज जाल्या, जी चालीक लागल्या, ताचेर माय फ्रेंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी साहेब, एग्रीकल्चरल पॉलिसी जी इम्प्लिमेंट जाल्या ताचेर बजेटरी एलोकेशन केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. सो ताचे वयल्यान कळटा की राज्य सरकार कितले सिरियस आसा. भारतात गोल्ड मेकिंग, मार्केटिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ह्या उद्योगान लाखांनी लोक एम्प्लॉय आसा. असो एक विचार आयला आता गोंयच्या आव्हानां की मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाडटली. That's not right. That's not right. See, this is a statement of Modi ji. This is a call in national interest. आणि सगळ्या लोकांक न्ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती खबर आसा. सगळे लोक मोदीजींच्या नेतृत्वाक मानतात, मोदीजीच्या नेतृत्वाक रिस्पेक्ट करतात आणि मोदीजींचे उतर जे आसा ते सगळ्यांक खबर आसा. इट इज इन नॅशनल इंटरेस्ट. पण विरोधक जे आसा ते राजकारण करतात, ताजो आमी निषेध करतात. विरोधकांचो यतीश, आता इकॉनॉमी स्ट्रेंथनिंगाचेर तूं उलयलो. 2014 पासून स्ट्रॉंग जाता इकॉनॉमी. रुपयाची व्हॅल्यू जी आसा पळय ताचेर मातशें सांग पळय. तुका तेच सांगलें. सी इकॉनॉमी जेन्ना तुजो रुपयाची व्हॅल्यू जेन्ना डावन जाता पळय तेन्ना इकॉनॉमी कशी वयर जाता मातशें सांग. तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो. जेन्ना तुका हांव फॅक्ट्स आनी फिगर्स दाखयता, ते फॅक्ट्स आनी फिगर्स हांव मॅन्युफॅक्चर करना. ते फॅक्ट्स आनी फिगर्स जो इकॉनॉमिक सर्वे आसता, जे फॅक्ट्स आनी फिगर्स आउटले एक्सपेंडिचर आसता, जे इकॉनॉमिक फिगर्स जे आसता ते बजेट डॉक्युमेंटान असतात, ते हांवें तुमच्या मुखार मांडले. आणि जेन्ना हांव तुमकां मांडटा की इंडिया 5th बॅकवर्ड म्हणजे 5th लो इकॉनॉमीच्या हातून आशिल्ली, फिबल इकॉनॉमी, फ्रेल इकॉनॉमी, तातूंतल्यान आज जेन्ना देश 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमीच्या दृष्टींतल्यान वाटचाल करता, आमी युके सारख्या देशाक फाटी घालून. I am telling you figures and facts which are in international domain. जेन्ना हांव तुका सांगता की 12 लाख कॅपिटल एक्सपेंडिचर जाला, 12 लाख कोटी, तेन्ना हांवें तुमकां फॅक्ट्स आनी फिगर्स बजेट डॉक्युमेंटांतलो सांगला न्ही. जेन्ना हांव तुका सांगता की 2 लाख कोटी आशिल्लो युपीएच्या टायमार, तो हांवें तुका कंपॅरेटिव्ह फिगर सांगला न्ही. हे फिगर्स सगळे पब्लीक डोमेनार आसा. सो जे हांव तुका सांगता की आमचो जीडीपी रेट 8.5 गेल्या हाका आशिल्लो 25-26, दिस इज इन पब्लीक डोमेन. आमचो ग्रोथ रेट वाडटा, ही पब्लीक डोमेनान आसा. पण हे फॅक्ट काय कागदी घोडे कितें ते हे चलना ते इकॉनॉमीचे. पळय हाय लक्षात घे, जेन्ना कॅपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख कोटी, हांव तुका फॉर एक्झाम्पल सांगता, तूं आज जर गोंयांत वचत पेडणेच्यान काणकोण भोंवत, तुका एअरपोर्ट दिसता न्हू, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, तुका सगळे रस्ते दिसता, तुका अटल सेतू दिसता, तुका एक मिनिट हांव एकूच ताणें रुपीच्या संदर्भात सांगला कॅपिटल एक्सपेंडिचर. हांव तुका पयलीं सांगता, एक मिनिट. कारापूर वचत थंय आनी एक एअरपोर्ट येता. एक मिनिट. See, let us talk facts and figures. Otherwise, there is no point in asking a question. कॅपिटल एक्सपेंड तू म्हाका सांगता सरकार पयशे खंय मोडटा, हांव तुका सांगता सरकार पयशे खंय मोडटा आनी गोंयांत खंय मोडले. हांवें तुका प्रश्न स्पेसिफीक विचारला की इकॉनॉमी स्ट्रॉंग कशी जाता ती सांग. इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जाता ताचें उत्तर सांगता तुका. जेन्ना तुजी जीडीपी 8.2% जाता,
जेन्ना तुझे कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे तुका दिश्टी पडटा ते 12 लाख कोटी जाता बजेटात 2 लाख कोटीचे. जेन्ना इंटरनॅशनल प्राइस पर बॅरल $126 जाता गेल्या 8 म्हयन्यांत, पूण गोंयांत आनी देशांत प्राइसीस वाडना. ताज्या वयल्यान कळटा सरकाराची भूमिका प्रो पीपल आसा आनी इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आसा. कित्याक इंटरनॅशनल प्राइस डॉलर हाचे बॅरलाचे वाडले, $126 पर बॅरल जाले. हांगा पेट्रोल वाडले. सो therefore इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आसा म्हणून लोकांक दे आर कितें म्हणटा ते त्रास जायना. तर तुमच्या म्हणणे आता डॉलर 60 रुपीज आलो तो 95 रुपीज जाला त्याची स्ट्रॉंग इकॉनॉमी जाल्या म्हणतात. पण लक्षात तुझे प्रश्न आहा पळय तो हांवें ताज्या साहेबाच्या प्रश्नाक विचारलो, उत्तर दिलें. आय एम ट्रायंग टू पॉइंट आउट, म्हाका आतां तूं सांग, म्हणजे तुका एक हे आसा 8.2% GDP आशिल्लो पळय, ते 8.2 बजेट फिगर न्ही, 8.2 फिगर जो आशिल्लो बजेटाचो जीडीपीचो तो फिगर न्ही, बजेट फिगर न्ही. जे कॅपिटल एक्सपेंडिचराचे फिगर हांवें तुका दाखयले ते बजेट फिगर्स न्ही. जे तुका हांव सांगता की गेल्या म्हयन्यात $126 पर बॅरल आशिल्ले आनी हांगाचे पेट्रोल प्रायसीस वाडूना, हो फॅक्ट न्ही. आज हांव तुजे कडेन उलयता पळय, आज आमी तुजे कडेन उलयता तेन्ना $100 पर बॅरल जाला. सारकें पेट्रोल वाडूना. So I am trying to say that the economy is strong enough to ensure that people of the country are not put to any inconvenience. Any economy is strong towards self-reliance. That is the goal of Modi. That is the goal of Dr. Sawant. Thank you. Listen. Our issue today is on the issue of national interest of national interest. This is also national interest. एक स्टेटीचो क्राइम रिपोर्ट स्टेटी वयर पातळीचेर you are not going to allow your colleague to ask a question. हांव सपोर्ट करता, हांव ताका सपोर्ट करता. तुम्ही अवॉइड ही सपोर्ट. If you want me to answer him, I have to listen to him. Otherwise, you interrupt. Okay, answer कर. Answer कर. What do you say? तुम्ही फॅक्ट अँड फिगर्साचेर उलयता. रिसेंट एक सर्वे जाला तातून दाखयता की गोंयांत रेट किती चड वाडल्या म्हणून. ताचेर तुमचें म्हणणें कितें? See these figures, I tell you, detection rate आणि conviction rate आणि सगळे figures public domain आसा. ताचेर आमी आतां स्पोक्सपर्सन पळय आसा, आमी तुमचे कडेन येता पळय हाचेर. पूण ह्या डिटेक्शन रेट, कन्विक्शन रेट सगळे काढून पळया, सगळे पब्लिक डोमेनान आसा. पुलीस डिपार्टमेंटानूच घाल्या, सगळे फिगर्स आसा. एक मिनिट. I want to restrict this and we want to restrict this press conference to this subject. I have answered everything of yours pertaining to this subject largely on economy or whatever. Let us not go into something which is not तुमच्या the म्हणणे subject. कितें लॉ अँड ऑर्डर कितें बरी डेव्हलप जाल्या हो सकल पळयला. Again, if you want my statement of this, I can tell you that law and orderच्या संदर्भात मुख्यमंत्री खूप सिरियस आसा. जे कितें करपाक जाय ते लॉ अँड ऑर्डर प्रोटेक्ट करपाक, मेंटेन करपाक आणि बरी लॉ अँड ऑर्डर हे करपा खातीर मुख्यमंत्री कार्य करता. फिगर रॉंग आहे म्हणटा. हो रिपोर्ट एक्सेप्ट करता काय रिजेक्ट करता? See, again I'm telling you, as far as any other issue is concerned, I've still answered you. But try to keep up with the issue. Otherwise, every press conference will be on everything under the sun, which is not a very nice way. So we will come back to you. We will come back to you. केन्ना? We will come back to you as soon as possible. आम्ही परत तुम्ही पत्रकार But on this subject, you still want to ask me anything? Thank you. If you want to ask me anything, then you can ask. आम्ही परत मेळया तुमचा जो विषय असा स्पोक्सपर्सनची अपॉइंट केला तुम्हाला देवकर करू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.